बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत मानता देवा, स्वर्गोद्विदार बापा, सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पिता आमच्या सुम्या तो तो पवित्र आत्म्या वेगवेगळी जमलो अंकवार मरेतान जन्मलो पंच पिलाता काळ त्याने पोसले तगा कुसासलो तमेला ताकानी पिलो तमेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चढलो स्वर्गोद्विदार देवा बापाच्या उजव्याक पोचला तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची हुजूबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पुराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पुराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटचो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पुराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बकोस मिनीन जेसू सात हातून ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो
milagrinco, Kakut kor patkabogos minin Jesu. Sat aton otsorianco milagrinco, Kakut kor patkabogos minin Jesu. Sat aton otsorianco milagrinco, Kakut kor patkabogos minin Jesu. Sat aton otsorianco milagrinco, Kakut kor patkabogos minin Jesu. Sat aton otsorianco milagrinco, Kakut kor patkabogos minin Jesu. महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदाकालाम. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपट्टो एक रायचायचो आमकां दी आणि आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आणि आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू Sant Anton, otsurianso milagrinso. काकूत कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आदी आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरासा आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. मागणे नमान तुका सांत आंतोन, तू वोतुताय फूल निर्मल्याचे आनी उनोद क्रिस्तावपणाचो. हांव तुका मानता जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोलया आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा परवाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागता. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगापासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलेलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक ओंतीक सांपळल्यांच्या आदाराक तूं ओळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. आमेन.
In 1995, we celebrated the 800th anniversary of the birth of St. Anthony, with many extraordinary events, both of a religious and a cultural nature. However, I think that the event that had the greatest resonance, the greatest impact, was the pilgrimage of the saints' relics throughout the streets of Italy, Europe, and the world. Here in Padua, we, the friars of the Basilica of St. Anthony, had decided that given the importance of the centenary of the event, it was vital to take at least one of the major relics to important Italian cities, and especially to Lisbon in Portugal, the saint's birthplace. But as soon as we began preparation for these trips, we were bombarded by similar requests from all over the world. The saint therefore initiated a journey throughout the streets of the world, which in over 30 months reached every continent. A journey that after a short break has started again and still continues today. I have had the opportunity of accompanying St. Anthony's relics on many of these trips, especially to Asia, America and Australia. And I bear witness to the fact that what struck me most was the extraordinary warm welcome the saint's devotees gave him wherever I took his relics. How could I ever forget, for example, my arrival in Timor East, where the inhabitants were still crying the many, many deaths caused by Indonesia's invasion of their country, or the procession with a huge elephant in Kerala, India, or the celebration of the Holy Mass in the presence of Australia's indigenous population, and the celebration before the Native American people of Pala in California, and what of the many visits to prisoners and even to death row inmates in the Philippines? Of course, all the relics that participated in the first great tour, which lasted from 1995 to 1997, and which nowadays continue to travel by car, ship and plane, are more than one. But there is one thing all these relics have in common. They are all parts of St. Anthony's mortal remains removed during the 1981 scientific examination. Of course, they have all the same importance and the same religious values, but among them there is one relic I am particularly fond of, and that is the floating rib relic. And I want to show it to you. There it is. It is a very small bone, and this is because floating ribs are the lowest and the last bones of the rib cage, and are so called because they are not attached to the sternum. I like to think that this little rib was close to the heart of St. Anthony, and so it seems to me that it communicates a lot of love. But this is not the only reason this relic is so dear to me. In January 1995, this relic visited the Carmelite monastery in Coimbra, Portugal, where it was venerated with intense faith by Sister Lucia, one of the 3 seers of Fatima. And then in the year 2000, the year of the Great Jubilee, it also visited the city of Buenos Aires. There, in the cathedral of Argentina's capital, His Excellency Monsignor Jorge Mario Bergoglio, now Pope Francis, blessed the city's devotees precisely with this relic. I believe that all relics have a great religious value because they are bonds of love between us and the saint, and ultimately between us and God. In a certain way, we all have relics at home. It can be a photograph, a letter, or a personal object that belonged to somebody we loved very much.
but who unfortunately is no longer with us. For example, I still have the wedding ring of my mother who passed away several years ago. It is so small I can't even wear it. I know it is a very common ring that you can find in any jewelry shop in the world, but for me it has a unique value. And when I hold it in my hand, I feel my mom close to me. That ring is a bridge of love between me and my mother. Nowadays, because of the many means of communication available, we all know the importance, the value of connection. In fact, when we are at work on a computer, if our internet connection fails, we can no longer do our job. If our mobile connection fails, we can no longer talk to our friends or colleagues. And if we lose our GPS connection, we feel totally lost. Obviously, these are only technical connection. Relics instead offer us spiritual connection. And so when I touch a relic, I feel the presence of St. Anthony next to me, and knowing that he is always close to God in the communion of saints, I can ask him for his help, for his intercession. In thanking you for being with me during this journey of discovery of the relics of St. Anthony, I would like to pray with you once again here in front of his tomb. Dear St. Anthony, model of great holiness, please help us to live as true Christians. Open our hearts to sincere love for our brothers and sisters. Sungguh sedih sudah duka, usiaku tin sudah duka, kusyaporan sudah duka, sungguh kulit sudah duka, Salvador udetana, azat leut kau sudah. Sul buzo, toccato a te vedoita, su cosani sottatuca, stiago din sottatuca, scialbona sottatuca, soples cuore sottatuca. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी सांत आंतोनीची परब आमचे फिरगोजेन मनयता. सगल्यांची तुमची इंतेसांवां सांत आंतोनीच्या मजतीन देवा मुखार ह्या वेळार तुमी दवरची. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. माला फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच आयच्या दिसा आमचे फिरगोजेन बावतिज्म जाता. लाना मारिया द मिनेझीस मिस्किता, लिओन मिस्किता आनी एलिस्का दिसा हांची दू तांच्याय गोऱ्याबेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. फादर मारियानो कॅजिटन हो सोंपून गेल्लो आसा ह्या यादनिका पासतूय आनी ताच्या गोराबे पासत मागुया. आमची हेर सगली मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बो करून आमच्या गोंयचे पासत मागुया, आमच्या सरकारा पासत मागुया, आमच्या लोकां पासत मागुया. जीं कोण बरीं नात तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. जीं कोण बरीं नात तांची सेवा करतात त्या दोतोर, नर्सी आनी वॉलंटियर्स जे आसात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी हेर सगली आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. Bapace ani putace ani povitați-mi navi.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, नेमलोलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. अशी जेजून देवाच्या राज्याची परगोटणी करून आपल्या भौशीक वावराची सुरवात केली. जेजून जिन्सावार वखपारींचो वापर करून देवाच्या राज्याची समजणी लोकांक दिली आनी हेंच देवाचें राज परगोटूंक आपल्या शिसांक पाठयले. आयचो सेवादोर दर एका ख्रिस्ती भावा भयणीक हे देवाचें राज विस्तारूंक जबाबदारी आसा म्हूण उगडास कोत्ता. ह्या संवसारांत आमी जियेतना देवाच्या राज्याची तत्वां आमी वेव्हारांत घालून देवाक मानतात तसलें जिवीत आमी जेवूंक, तशेंच उर्बेन आमी देवाचें राज विस्तारूंक वावरूंक हे मिसाचे भेटेंत आमी देवाची कृपा आनी गोटाय मागुया. बाबा भयणीनो, देवाचें राज विस्तारूंक आमी आमचो बाबार तीर करूंक गरज. बागयोन तातून म्हणटालो, सरेंडर टू गॉड अँड ही वील डू एवरीथींग फॉर यू. आमी आमचें जिवीत देवाक समर्पण करूंक आनी देवाक आमी किरीत भाशेन आमचे जिवितान उदीक आनी उदीक बाबार्थ आमचो खोलावंक आनी बाबार्थान देवाचेर सगळें पातयेवन आमी जिवंक आनी उदीक आमच्या बोळ्याचेर न्हय पूण देव आमचे जिवितान ल्हान ल्हान वस्तू करता ते उदीक आनी उदीक आपलें राज विस्तारूंक तो आमचे वरवीं वावुरता म्हूण आमी समजून घेवंक, ताका आमी सहकार दिवंक, आमच्या जिवितान उदीक फोड येवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागतना आज सगळीं आमची बाबा भयणां जी कोण कोश्टवतात, जी आमची पिडेंत आसात, जी कोण देवाक उलो मारतात, जी कोण आपलो बाबार्थ सोडून दिला, जी दुबावतात, जी आपल्या बाबार्थान निराशी जाल्यात, तांकां किरीत भाशेन ह्या वेळार हे वेदी मुखार आमी दवरुया आनी बागयोन तातूंतचे मजतीन उदीक आनी उदीक तांचो बाबार्थ जिवो करूंक आनी आपल्या बाबार्था वरवीं देवाक मानता तसलें जिवीत ती जिवंक वावरूंक ह्या मिसान सगळ्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून बागयून सदांचांक वार मारी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूच आमचो बरवंसो आनी आमचें बोड. आमी इतली असोक्त की तुजे विडे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व कोरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. तुवें पादोवाच्या बागेंत तांतुनीक खऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या घरच्यांनी ताची मजूत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. एजेक्याल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, उंच देवदाराच्या माथ्या वेली उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक ताळी काडटलों आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलों. इस्रायेलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलों. ती फांटेतली आनी तिका फळां जातलीं आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणीं वस्ती करतलीं आनी सगळीं सवणीं तिच्या खांद्याच्या सावट्याक विसव घेतलीं. लांब रुखांक मोटवे करता आनी मोटवीं झाडां वाडयता. पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलोल्यांक पांचवी करता. तो हांव सर्वेस्पोर म्हूण शेतांतलीं सगळीं झाडां जाणां जातलीं. हांव सर्वेस्पोर उलयलां आनी उलयलां तशें हांव करतलों. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा गायन करून जातलो. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सर्वेस्porak दिनवासूंक फावो किन्नोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो बोवोर्त्या देवा. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो. जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. प्रमाणीक मनीस माडावरी वस्तलो लेबानाचो देवदार कसो तो वाटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोपलोले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस मातले. जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. माथारे पिरायर लेगून ते फळां दितले तोकतोकीत रोसरोशीत ते तोकतले. सर्वेस्पोर प्रमाणीक म्हूण ते परगटतले कसलीच खोट ताका ना
तो एकलोच मोचे करो सबब आमी तुका तिरवा सुख फावो सोरेस पora. बागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी कुडीत आसो सोर सुम्या सोशिल्लीं पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. तोरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलताव. हो आमचो विस्वास आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींत भायर सरून सोम्या सोशी जिवंक आमची खुशी. आमी कुडींत जिवूं वो कुडी भायर जिवूं ताका मानता तसलें जावंक आमी सोदताव. जोण एकल्यान आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां ते पोरमोणें मोजोरी घेवंक क्रिस्ताच्या न्याय सोबे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाचे उतोरे उद्गार. देवाचें उतर आनी जेजू तो वोपी, जाका तो मेळटा तो सासणाक तोपता. Survispo tumci sofe asu. Marco pormone Gesù Cristace subortoma. जेसून उर्पोजीक मुळे एक मनीस आपल्या शेतान बी वोंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किर्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नोकडो. जमीन आपणा उस्तोंगी फळ दिता. पयलीं पाळो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशी बोर गुडगुडीत गोठो. आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता. हे पुरी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया वो कसली वोपार घालून तें चित्रावया. तें सांसवाच्या कोण्या पोरी. तो जमनीर वोंपता तेन्ना संवसारांत आसा तितल्याय बिया परस सुपुल्लो, पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो कांड्यो फुट्टात की अंतराळा वेल्या सुकण्याक ताचे सावडे तोडा आसरो घेवंक जाता. तांच्यान आयकूंक घेवंक जाता तसले सोबार वोपाऱ्यांनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वोपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलय नासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगलें फोडून सांगतालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभोर्तो महानी मोगार बाबा भयणीनो,
आज आमी किरीत भाशेन एका व्हड भाग्यवंताची परब समोरुमता भाग्यवंत हातून ह्या भाग्यवंताची परब आमी किरीत भाशेन समोरुमता आसतना आमी ताका सगल्या उत्सुऱ्यांचो भाग्यवंत अशें म्हणटा कितें आमच्या जिवितांत जालें जाल्यार आमी सांडलें जाल्यार भाग्यवंत हातूनीक आमी उलो मारता आनी तो आमकां दितलो म्हूण बरवशान आमी मागता तेन्ना आमकां जायते फावटी ह्यो वस्तू मेळटात कित्याक आमकां ताचेर तीर बरवसो आनी बाबार्थ आसा भाग्यवंत हातून आपल्या जिवितांत म्हणटालो सरेंडर टू गॉड एंड ही वील डू एवरीथींग फॉर यू बाबा भयणो बाबार्थान देवाचेर आमी जिवीत पातयेता तेन्ना देव आमचे सगळे व्हड व्हड वस्तू करूंक पावता व्हड व्हड विस्मितां करता आंकवार मारिया आपल्या तुस्त गितान हेच म्हणटा ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचे दीस घाली पळय आतां सगल्यो पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो बाबा भयणीनो 1940 ह्या वर्सा मदर ट्रिसा दार्जिलिंग वेताली आनी तिका एक आपल्या चोंतोस्कोरना भितर एक ताडो आयकूंक आयलो अनाथांक सगल्या रस्त्यार पडलेल्या जे भुरगे आसले अनाथ जे कोण दुखवलेले आसले जांकां सोडून दिल्ले घर नासलेले जे गरीब आसले जे पिडेंत आसले असल्या भुरग्यांक ती किरीत भाशेन एक आश्रम उगडूंक सोदता तांची सेवा ती करूंक सोदता म्हणटच आपले संस्था ती सोडूंक सोदता आनी हो विचार घेवन ती आपल्या वडिला सोशी वेता आनी म्हणटा म्हजे लागीं 5 रुपया आसात आनी ह्या 5 रुपया उदेशी हांव एक घर बांदूंक सोदतां ह्या अनाथ भुरग्यांचें एक आश्रम हांव घडून हाडूंक सोदतां वडील तिचे हे मोतींतले विचार आयकून तोटाकली आनी तिका मस्कोऱ्यो करून म्हणोंक लागली 5 रुपया भितर तुज्यान कितें करूंक जाता 5 रुपयान कांयच येना आयच्या समाजान तूं कितें करतली 5 रुपयान तूं अनाथांक एक घर बांदतली आनी ती म्हणटा मदर ट्रेसा देवाचेर हांव पातयेतां देव म्हजें सगळें म्हाका आदार दितलो आनी आपल्या हे ल्हानवीक चाकोरणी किरीत भाशेन हे अनाथाय वो अनाथालय म्हणटा तें घडून हाडूंक म्हाका आसरो दितलो म्हूण म्हाका बाबार्थ आसा हे म्हणून बाबा भयणीनो ती संस्था सोडटा आनी 12 वांगड्यांक घेवन किरीत भाशेन ही संस्था घडून हाडटा बाबा भयणीनो आज हे संस्थेक 500 घरां आसात पळोवंक गेल्यार सगल्या सुवातांनी ही संस्था फांकारलेली आसा 132 देशांनी बाबा भयणीनो ही संस्था चलता आनी 4000 व 5000 सुमार माद्र्यो ह्या संस्थेन वावर करतात जी संस्था एके वडिलीन आसून अशीच भायर आयलोली आनी तिका म्हणलेली 5 रुपयां भितर कितें जातलें हे संस्थेक मदर ट्रिसान देवाचेर बाबार्थान पातयेवन पयले सुवातेर आपलें पावल मारलें देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत तिणें फुडें व्हेलें आनी देवाक हो वावर आपलो तिणें भेटयलो देवाचो वावर देव आपूण करतलो म्हूण ह्या बरवशान आपूण सहकारी जाली आनी आज तिची संस्था बाबा भयणीनो आख्या संवसाराक फांकता आनी आख्या संवसाराक सेवे चाकरेची वावर करूंक ती फुडें सरतात बाबा भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान इजकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां आमी जाणां 50व्या शेंकड्यान जेन्ना नबुकदनेजार किरीत भाशेन आक्रमण करता आपले पोरजेचेर आनी किरीत भाशेन त्या पोरजेचेर आक्रमण करता आसतना तो जुदाच्या दक्षिण राज्याक हे पोरजेक बाबा भयणीनो गुलामपणाचे कैदी करता आनी तांकां सगल्यांक गुलामपणान तो बाबिलोनियेक व्हरता आनी तांकां पिडापीड आनी सगळे मारेकार दीस तो दाखयता असले वेळार आमचो इजकेल प्रवादी तो बंदी कसो हे पोरचे बरोबर आसता आतां पोरचा निराशी जाता देवाचेर ती पातयो नासलेली देव तांकां किरीत भाशेन एक सरवंडार पातयेतलो म्हूण आनी किरीत भाशेन देवाचेर ती पातयेता आसतना परतून एकदां नबुकदनेजार बाबा भयणीनो तांचेर आक्रमण करता आनी तांचें देव मंदीर आनी जेरुसलेमाचें शार भस्म करता आनी परतून हे पोरचे गुलामपणाक तो व्हरता तरी पोट्यान असले परिस्थितीन बाबा भयणीनो इजकेल प्रवादी हे पोरजेक बरवशाच्या उतरांनी अशें म्हणटा
इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव एक ताडो काडून लायतलो आनी ती फाटलोली आनी तिका फळां जातली आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. म्हणजे जेरुसलेमचें शार एक साम्राज्य एक देवदार जाल्ले परी राज जातले आनी तातूंतल्यान तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणीं वस्तली आनी सगळीं सवणीं तिच्या कांद्यार सातवाक विसो घेतली. बाबा भयणीनो, ह्या जेरुसलेमच्या शारांत किरीत भाशेन देव आपले सगळे आसोण करतलो म्हूण एझेकिएल प्रवादी आपले पोरजेक बाबा भयणीनो परतून एकदां बरवंसो आनी बाबाट दिता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो कोरींतकारांक दुसरे चिटीन बरयता. तो म्हणटा, तुमी सगळीं क्रिस्ताचे न्यायसोबे मुखार उबीं रावचीं पडटलीं आनी जोण एकल्यान आपलें जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे तुमकां मजुरी मेवतली. वय बाबा भयणीनो, बागेवन पावलो पयले सुवातेर कोरिंताची पवित्र सभा स्थापता. तो पवित्र सभा ही घडून हाडटा आनी ती केल्या उपरांत एफेजाक तो वेता. जसो तो एफेजाक वेता तेन्ना बाबा भयणीनो, थंयच्यान तो आयकता कोरिंताची पोरसां जी शिकोवण पावलून दिल्ली ती सगळी विसरता. आपल्याक जाय ते भाशेन ती सगळीं दोशी मोडी आपल्या सवें वाद विवाद करून एकामेका सवें झगडीं झुजां करून जियेतात. जोण एकलो आपलो हुशार म्हूण समजता, आपल्याक जाय ते भाशेन जिवीत ते जियेतात. असले वेळार पावलूस जेन्ना ही वस्त आयकता तेन्ना तो तांकां आपले चिटीन बरोवन सांगता, तुमी सगळीं जी पवित्र सभा हांवें तुमकां घडून हाडलेली आनी तुमचे मदें तत्वां आनी जेजूची शिकवण आमी दिल्ली ताका तुमी विस्वाशी रावात, कित्याक देवाचे न्याय सभे मुखार तुमी उबी जातली. बाबा भयणीनो, जेन्ना हो ती चीट बरयता तेन्ना पावलूचेर विरोध जायते मनीस आडगां करून ह्या सगळे पवित्र सभेन बाबा भयणीनो ते किरीत भाशेन वाद विवाद उपरास करतात आनी तांचे मदें ते फूट घालतात. तांचे मदें पावलू कोण? पावलू तुमकां शिकोवन दिता तो जेजूचो शिश्य न्हय, तो आतां जेजूक किरीत भाशेन मानता. आदीं ताणें पिडापीड दिल्ली, उसलीं आडगां शिकोवन दिवन बाबा भयणीनो हे पोरजेक दोशी करूंक ते वावुरतात. आनी असले वेळार बागेवन पावलो तांकां दुसरी चीट बरोवन सांगता. तो म्हणटा, आमी कुडींत आसोसोर सोम्या सोशिल्ले पयस आसा म्हूण आमी जाणाव, तरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण बाबार्थान आमी चलता. आनी हो बाबार्थ आमकां एका दिसाक बाबा भयणीनो ह्याच पवित्र सभे मुखार देवा मुखार आमकां त्याचे न्याय सभे मुखार उबो करतलो. आनी जोण एकल्याक बाबा भयणीनो जें कितें ह्या संवसारांत आमी वायट बरें करता त्या कर्मा प्रमाणे आमच्या क्रमा प्रमाणे आमकां त्या न्याय सभे मुखार उबो रावन आमकां जोडटी दिवची पडटली. म्हणटकूच तुमचो बाबार्थ तुमी हालोव नाकात, तुमी बाबार्थान थीर रावात, तुमी जेजूचेर पातयात. आडगां करून तुमकां दोशी करूंक सोदतात तांचे सोशिल्ली तुमी तांकां नमस्कार करूं नाकात व तांची शिकोवण तुमी मानून घेयनाकात. जी शिकोवण हांवें दिल्या ताचे वरवीं तुमी थीर रावात. आयच्या शुभ वर्तमानांत किरीत भाशेन आमकां मार्कूचें शुभ वर्तमान मेळटा. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत बाबा भयणीनो मार्कून हें शुभ वर्तमान 64 AD ह्या वर्सान बरयलेलें आनी ह्या वर्साक बाबा भयणीनो निरो हो किरीत भाशेन त्या रोमा शाराचो बाबा भयणीनो राज आसलो. निरोन किरीत भाशेन रोमा शार उजो लायलो बाबा भयणीनो आनी उजो लावन किरीत भाशेन आपल्या घरांत बसून तो सगळें बाबा भयणीनो रोम लासता तें पळयतालो. आनी किरीत भाशेन हाची जबाबदारी निरो म्हणूंक लागलो ह्यो क्रिस्तांव लोक जावन आसा हे शार लासूंक. तांकां तो बाबा भयणीनो क्रिस्ती लोकांक पिडापीड दिवंक लागलो. हे क्रिस्ती लोकांक किरीत भाशेन थोड्यांक बाबा भयणीनो ताणें जनावरांक खावयले, थोड्यांक बाबा भयणीनो उज्यान लासयले, थोड्यांक बाबा भयणीनो जिवेशी मारले आनी ह्याच काळांत बाबा भयणीनो पेद्रू आनी पावलू हे मारतीर कशे मेले. असले वेळार मार्कू आपूण शुभ वर्तमान बरयता आनी हे पवित्र सभेक क्रिस्ती लोकांक भावार्थान तीर रावूंक तो बाबा भयणीनो किरीत भाशेन ह्या वेळार तेजवंत करता आनी तांचो भावार्थ अदीक आनी अदीक जिवो धरूंक तांकां उलो करता.
असले वेळार तो किरीत भाशेन जेजूची वोपार सांगता, बियांची वोपार. जेजू किरीत भाशेन ह्या बियांच्या वोपारींनी सांगूंक सोदता की बाबा भयणो, आमी बी रोयता तेन्ना पयले सुवातेर आमी तें बी जमनीर पडटा, आमी तें बी जमनीर रोयता, कोणूय तें बी शिंपता. आनी बाबा भयणीनो, तें बी जेन्ना फळां दिता तें आमचे सगळे मेहनतीक लागून फळां मेळनात, पूण देव बाबा भयणीनो देवाच्या आदारान ह्या जमनीर किल्लोलेल्या बियाक फळ जाता म्हूण आमी जाणा जावंक जाय. भाग्योन पावलो किरीत भाशेन कोरीतकारांक चीट बरोवन म्हणटा, हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवाच्या आदारान तें बाबा भयणीनो वाडलें. वय बाबा भयणीनो, रोयता आनी शिंपयता तो गरजेचो न्हय, पूण देवाच्या आदारान वाडटा तें गरजेचें, कित्याक देवाच्या आदारा वरवीं तें बी फळां दिवंक पावता. हेच की जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमी ह्या संवसारान बाबा भयणीनो जियेता तेन्ना आमी जायते फावटी समजता देवाचें राज विस्तारूंक आमी मेहनत केल्या, आमी घोडे कोश्टवल्या, आमी घोडे आमची गाम वारोयल्या, वय आमी गाम वारोयता, पूण हें देवाचें राज वाडटा ते देवाच्या आदारान वाडटा बाबा भयणीनो. जेन्ना भावार्थान आमी किरीत भाशेन आमचो भावार्थ देवाचेर धरूंक गरज, आमी दिसपोटी आमच्या जिवितान जियेता तेन्ना आमी आमचे वस्तोंगी बाबा भयणीनो देवाचें राज वाडयना, पूण देव आपल्या वस्तोंगी हें वाडोवंक आदार दिता म्हूण देवाचेर भावार्थ धरूंक गरज. दुसरें आमकां वोपार जेजू सांगता ती जावन आसा सांसवाच्या बियाची. देवाच्या राज्यान बाबा भयणीनो सांसवाचें बी ल्हान, आमी ह्या संवसारान सांसवाच्या बियाक पळयता तेन्ना एक ल्हान बी तें, पूण जेन्ना तें जमनीर पडटा, कुसता आनी जेन्ना तें वाडटा बाबा भयण किल्लोन वाडटा तेन्ना ताच्या आसल्या काल तो काय बरो सांगता, संवसारांत आसा तितल्याय बियां परस तें सुपुल्लें खरें, पूण जेन्ना ताच्यो कांड्यो फुट्टात, अंतराळा वेली सुकणीं ताचे सावडेक ताचो आसरो घेवंक येतात. वय बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जेन्ना देवाचो वावर करता, आमी घोडे एक ल्हान मनीस जायत घोडेक, आमी घोडे इल्लोसो वाव देवाचो करता, पूण हो देवाचो वाव ल्हान आमी करता तेन्ना, देवाक आमी सहकार दिता तेन्ना, आमी भावार्थान सत मानता तेन्ना देव आमचे वस्तोंगी हें राज वाडोवंक आमकां आदार दिता. भाग्योंत आंतोनीन आपल्या जिवितान अशेंच कितें केलें. पयले सुवातेर भाग्योंत पावलो भाशेन ताचेर विरोधी जायते आसले, जायते ताका आडगां नाडगां करूंक वावुरताले, बरें प्रवचन तो करतालो, देवाचे उतराची बरी समजणी तो दितालो. त्या दिसांनी बाबा भयणीनो देवाचेर पात येनात तसले मनीस, जेजूचेर आड उलयता तसले जायते संस्थाय आसल्यो बाबा भयणीनो. असले वेळार आपल्या प्रवचना वरवीं भावार्थान परजेक परतून हाडूंक भाग्योंत आंतून वावरलो. जायते फावटी ताका त्रास पडटाले, जायते फावटी ताच्या ह्या प्रवचनाक प्रश्न उप्रासताले. एका दिसाक अशें जालें, ताचें प्रवचन आयकूंक कोणूच नासलो तेन्ना बाबा भयणीनो दर्याचे देगेर वचून ताणें प्रवचन, आनी दर्याच्यो मासळ्यो आपले तेंगशी वयर काडून बाबा भयणीनाचें प्रवचन आयकूंक लागलें. इतलो पावरफूल आमी म्हणटा ताचें प्रवचन आसलें की तो आपल्या भावार्थान जें कितें आसलें तें सहकार करूंक, देवाचें राज विस्तारूंक बाबा भयणीनो तो वावुरतालो. आपलें जिवीत सगळें देवाक ताणें भेटयलोलें, आपल्या जिवितान ल्हान ल्हान ताच्या मोठांत वावर करूंक तो वावुरतालो. जावं तें आपल्या त्या कुजनाचो वाव, जावं तें साप करपाचो वाव, जावं तें आपल्याक पोरसांत वावर करपाचो, हें सगळें आपल्या वडिलांचो वावर आपल्याक दिला तो करूंक तो तयार आसलो. इतलेंच न्ही बाबा भयणीनो, आपल्याक जेन्ना भायर दुसऱ्यांचो गरिबांचो तो वावर करूंक सदांच फुडें सरतालो. आपल्याक उणें करून दुसऱ्यांक बाबा भयणीनो आपल्याक जेवण मेवता तें व्हरून दुसऱ्यांक दितालो. आज आमकां हो भावार्थाचो नमुनो मेळटा तेन्ना आमी भावार्थान ह्या भाग्योंताक केन्नाय उलो मारता. आमची कसली वोस सांडली, आमची कसली वोस ना जाली जाल्यार आमी सांतांतोनीक उलो मारता आनी म्हणटा सायबा आमकां पाव, ही आमकां मेळ्ळ्यार पुरो. बाबा भयणीनो, आनी भावार्थान आमी मागता तेन्ना आमकां मेळटा. भावार्थाचे नमुने आमी जावंक आज आमकां किरीत भाशेन जेजू उलो मारता. आमी बिया भाशेन जावचें, आमी बियाचो फोड पळोवचो न्हय, कित्याक हाका फोड दिता तो देव जावन आसा, पूण आमचो वावर आमी करूंक दिसपोटी वावुरचें.
आमी बाबार्थान जेन्ना देवाचेर पातयता तेन्ना आमी आमचो बाबार्थ देवाचेर दवरता तेन्ना देव आमचे वरवीं व्हड व्हड विस्मितां करूंक पावता. मदर ट्रिजाच्या वावरान देवान किरीत भाशेन व्हड व्हड विस्मितां केलीं. आज तिची संस्था सगळ्या संवसाराक बाबा भयणीन फांकारलेली आसा. आज तिचे संस्थे वरवीं देव जायतीं विस्मितां करता. बाबा भयणीनो, बागेवन पावलून कोरिंताचे पवित्र सभेक शिडकायली आनी कोरिंताचे पवित्र सभेन आपल्यो वाटो बाबा भयणीनो परत्यो सारके मार्गार हाडल्यो. ते भाशेन बागेवन सांत आंतोनीन आपल्या जिवितान प्रवचना वरवीं देवा सोशी जायते पोरचे काडली. बाबार्थान सांसवाच्या बियां भाशेन ल्हान ल्हान वस्तू आपल्या जिवितान ताणें केल्यो. देवान ताचे वरवीं आपली मोहिमा दाखयली. देव आज तुका आनी म्हाका उलो मारता. आमचे उद्देशी देव हें देवाचें राज विस्तारूंक वावरूंक सोदता. आमी ताची हातयारां जावंक तो आमकां उलो मारता. कसलें आमचें धोरण जायत बाबा भयणी. आमचें जिवीत बदलूंक आमी तयार आसा. ह्या देवाच्या राजाक फुडो करून देवाचें राज आमचे वस्तूंगी न्हय पूण देव आपले वस्तूंगी हें वाडयतलो. आमकां किरीत भाशेन देव ह्या संवसारान आपली हातयारां कशीं आनी सहकारी कशीं आमकां वापरूंक सोदता म्हूण आमी तयार आसा बाबा भयणो. आमचो सहकार दिवंक जाल्यार आमकां विचार करया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, आमी हेरां आमच्या ओ क्रिस्ती बाबा भयणांक आमी किरीत भाशेन हें देवाचें राज आसा म्हूण सांगूंक आमी तयार आसा जाल्यार आमकां विचार करया. बाबा घेवन आंतोनीच्यो मिलाग्रीज आमी मेळटात म्हणून ताचो पाटलाव करूंक आमी फुडें सरता जाल्यार बाबा भयण आमचो बाबार्थ पोलक्यांचो, आमचो बाबार्थ पोलकेपणाचो बाबा भयणो. कित्याक आमी मिलाग्रीज सोदता. बागेवन आंतोनीन आपल्या जिवितांत हो बाबार्थ जियेलो. जेजूचो पाटलाव करतना आपल्याक तो विसरलो आनी जेजूचो सहकारी आनी बागेली तो ह्या देवाच्या राज विस्तारूंक तो वावुरलो. आमच्या जिवितांत आमी सहकारी आनी जेजूचे बागेली जावंक आमकां दर दिसाक जेजू उलो मारता तेन्ना आमी फुडाकार दिवया. आमी किरीत भाशेन ल्हान ल्हान वस्तू करूंक वावरुया. देव आमचे सगळे घोडेक व्हड व्हड वस्तू करिना पूण देव आमचे वरवीं दुसऱ्यांक आमी एक उदाहरण जावंक आमकां उलो मारता. आमचे उद्देशी देव घोडेक बऱ्यो आसा तें करूंक वावुरता. आमचे उद्देशी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी आमी जेन्ना करता तेन्ना आमकां पळोवन दुसरोय आपलो सहकार दिता, दुसरोय आपलो फुडाकार घेता, दुसरोय तेंको दिता. अशें जातलें म्हणून देव आमकां घोडे आज उलो मारता. सांसवाच्या बिया भाशेन ल्हान ल्हान वस्तू आमी करता तेन्ना बाबा भयण, ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या जिवितान आमी आटापता तेन्ना, ल्हान ल्हान देवाक आमी सहकार दिता तेन्ना व्हड व्हड वस्तू, व्हड व्हड विस्मितां आनी व्हड व्हड मिलाग्र्यो ह्या संवसारांत जातल्यो. ह्योच जावंक आज ह्या भाग्यवंताक फुडें घालून आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सूर पृथ्वीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुजणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी समावलो, आंकवार मरितान सोमलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गांत चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, दुयतान शिव्यान मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकेचे भोगसोने, कुडीचे जिवणकोण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आयच्या सेवा धर्मांत आमी घेतलेली शिकवण जिवंक सोंपें न्हय बाबा भयणो. देवाचे कृपेची आनी शक्तीची आमकां गरज. ह्या वेळार आमची मागणी उबारुया आनी कृपा आमकां देवा लागीं मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी देवाचे राज उर्बेन विस्तारूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडारांनी अदीक करून
क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या राज्याची तत्वां आपणावंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दर एका क्रिस्ती भावा भयणीन मनशा सोयंबाच्या वंदावनेन परमणे न्हय पूण वावरतान चलूंक देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख खोतीन परिस्थिती येता तेन्ना आमी देवाचेर आनी ताचे कृपेचेर पातयेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बुकार दवरुया. दयाळ बापा, कालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी तुका मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेक आमच्या खातीर सुचेच्या जागा सदैव मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरताव. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पुवीत बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर कार्यानी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Doloroso Sobrescul tu. Povit, 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 Doloroso Sobrescul tu. Organizo बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेने हें म्हज्या उगडासा करात. Babartaco good purgutuya Jesu melo, Jesu ciuțala, Jesu novia retolo. Jesu melo, Jesu ciuțala, Jesu novia retolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान
ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती सपुती भाग्योन सुसे भाग्योन दोमदुता भाग्योन सांत आंतोन आनी सोर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी मूय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवीं त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. बाबार्थाचे सहकारी आमी जावंक उदीक आनी उदीक देवाचेर बाबार्थ दवरून आमचें जिवीत आमी सारूंक ताचो फोड आमी बाबा भयणीनो आमच्यो वस्तूंगीत न्हय पूण देवाचेर पातयेवन आमकां फोड मेळटलो आनी देवाचें राज आमचे वरवीं विस्तारूंक पावतले म्हूण आमी समजून एकामेकाक भोगसूंक भाग्योन तांतुनी भाशेन आमच्या जिवितांत ल्हानविकायेन सगलें देवाक समर्पण करूंक आमकां जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत सगलीं प्रार्थना करतना मागून घेवया सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निभा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिणी संसाराचे पाकातेले आमची काकूत देवाचे शिणी संसाराचे पाकातेले ही देवाची शेडी वस्तो जेजू बाबार्थान ल्हान ल्हान वस्तू ताच्या राजा खातीर आमी करूंक आनी सहकारी जावंक आमकां आपयता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
समजू म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सोबे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसूया. सगळ्यांक तुमकां सांत आंतोनीची परब आवडटा आनी सांत आंतोनीचे मजतीन जें कितें तुमी सोदतात, जें कितें मागतात देवा लागीं, ती सगळे उपकार तुमकां फावो जावं. खेरीत भाशेन चोत्राय दोची पंचायत कळोवंक लायता मेगा कोविड-19 वॅक्सिनेशन 18+ जांकां 18 वर्सां भरले आनी पयलीं 45 years एन अबाव आसले, आतां 18 to 45 जे आसात तांकां वॅक्सीन घेवपाक विलेज पंचायत चिकाली हांगासर आयच्या दिसाक सकाळीं 9 वाजता ते सांजेर 5 वाजता पासून आयज हो ड्रायव्ह चालू आसतलो. खेरीत कळवणी जे कोण भायर वचपाचे आसात व जे कोण तारवटी आसात, सी फेरर्स आसात, बेगीन भायर सरपाक जाय, तांकां पयलो डोस घेतल्या उपरांत रोखडोच दुसरो डोस घेवपाक, अमके दीस आसात ताचे भितर घेवपाक डेप्युटी कलेक्टराची सर्टिफिकेट जाय पडटा.
हाचे विशीं पंचायतीन तावन सारकी म्हायती घेवची आनीक ह्या वॅक्सिनेशन ड्रायवान आमी भाग घेवचो. थोड्यांनी विचारलां हें घेवपाक कंपल्सरी, ताका सायड इफेक्ट्स आसात, कितें जातलें कितें जावचें ना. खरेपणी आमकां सगळी म्हायती आजून पासून ना. ह्या पासत कोणाकूच हें वॅक्सीन घेवपाक फोर्सार करूंक जायना. जीं कोण हें वॅक्सीन घेतात तांणी आपणाचे खुशेन तें घेवपाक जाय आनी ताची म्हायती सारकी घेवपाक जाय. म्हणटच जोण एकल्यान हो प्रयत्न करचो. तुमकां कसलेय प्रश्न आसत जाल्यार दोतोरां लागीं तुमी विचारूं येता जे तुमचे प्रश्न आसात. तुमच्या प्रश्नांक जरी तर जबाब सारके मेळ्ळे आनी तुमी जरी तर खूश आसात जाल्यार तुमचे खुशेन तुमी हें वॅक्सीन घेवचें. तशेंच पंचायत कळोवंक लायता विलेज पंचायत क्लर्क, लोवर डिविजन क्लर्क एक वेकन्सी आसा. हाचे विशीं म्हायती तुमी पंचायतीन घेवची आनी कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार तुमी तातूंत तुमचें एप्लिकेशन घालचें म्हूण मागलां. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात भावार्थान आमचे जिवी जिवंक आनी जेजूचे राजाक सहकारी आनी ताचे बागेली आमी जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Utsuya